आयच्या कॅबिनेटात जसे मेन विषय जे असले पळय न्ही रे, हो विषय असलो घुमट हे गोंयचें वाद्य म्हणून आमी डिक्लेअर केल्लें आसा. ओके, दॅट इज वन थिंग. ट्रेडिशनल घुमट हे गोंयचें वाद्य हाचें डिक्लेअर केल्लें. एक 4-5 विशय आशिल्लो. IITचो जो विशय आसा, IIT खरें म्हणजे 31 ऑगस्ट पर्यंत तांकां जागा जी आसा ही आमी डिक्लेअर करून दिवपाक जाय आसली. आमी सांगे आयज पर्यंत IITची जागा सांग्यार सुरू जातले हाज्या खातीर आमचोय प्रयत्न आसा. आमी लास्ट पर्यंत प्रयत्न सांग्या वयली जागा IITक दिवची म्हणून केली. बट सांग्या वयल्याच काही लोकांनी ती जागा क्लियर करून दिली ना, जे कोर्टान गेले तेंच्यांनी NOC दिली ना आमचे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी नासुनूय बी. ताका लागून परत आमदारूय बी प्रसाद गांवकार हो कंटिन्युअसली प्रयत्न आसतो. त्यांनी 2-3 नवीन प्रपोजलूय दिल्ली. बट ती गव्हर्मेंटाची जागा नासली, प्रायवेट एका सोसायटीची बी जागा आसली. पण आमकां तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट जागा जी आसा ती IITक दिवपाक जाय आसली. आनी एट प्रेझेंट गव्हर्मेंट खंयची जागा परचेस करून दिवप दीस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर द गव्हर्मेंट. सो दॅट गव्हर्मेंटान ताच्या उपरांत 2-3 कडेन जागाय सोदल्यो. ओके, तो गव्हर्मेंटान जागा केरी पठाराचेरूय पळयली, गव्हर्मेंटान जागा केपें कॉन्स्टिट्युशनूय पळयली आनी तिसरी जागा गव्हर्मेंटान गुळेली हांगासर पळयली, मेळवली हांगासर 70. तो हे सगळे आमी तांकांच सर्वे करपाक लागले. कलेक्टर सावथ, IITचो प्रिंसिपल हांच्यांनी सगळ्यो जागा वचून सर्वे केल्यो आनी ताज्या उपरांत ऑलमोस्ट तरी 3 जागा फायनलायज केल्यो. तातूंत केरी पठाराची लिटिगेशन्स आशिल्ले, थंयसरलो बाकीचो आनी कितें तरी विरोध येता सगळें जाल्या उपरांत आमी गुळेलीची जागा जी आसा मेळवली हांगासर. इट इज ऑलमोस्ट 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आमची रेव्हेन्यूची आमची स्वताची लँड आसा. ती जागा 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागा तांकां दिवपाची आमी फायनलायज केला. ओके, वीच इज नियर टू द आमचे एट प्रेझेंट IIT फर्मागुडी हांगासर आसा. त्या खातीर तांकां ती जागा लागीं पडटली. सो दे हॅव ऑल्सो एग्रीड अँड इन टुडेज कॅबिनेट वी हॅव टेकन द डिसिजन. केन्ना मेरेन हँड ओवर करतले? आमी ऑलमोस्ट आज क्लियर केले सो दॅट आमी फाल्यां लेटर तांकां दिवंक शकता. ती जागा जी आसा आमी तुमकां दिता. कारण लास्ट टायम वेन आय हॅव मेट फॉर द HRD मिनिस्टर ही हॅड गिवन क्लियर कट इंस्ट्रक्शन बिफोर द 31st of August you give us the letter. In principle agreed that you are giving the land. So it is now possible for us to give the letter tomorrow. So we can giving the tomorrow letter. Okay. बाकीचे MORTHचो जो विशय आशिल्लो इट इज एन हँड ओवर ऑफ द लँड फॉर द ROB आणि RUB हाच्या खातीर एक जो विशय आशिल्लो तांकां लँड दिवप आनी येते तो एक विशय आशिल्लो कॅबिनेटान. टुरिजम पॉलिसी आय थिंक द टुरिजम चॅक पॉलिसी इज द तेंच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे टुरिजम मिनिस्टर तुमकां सांगला ती फायनलायज केल्या. आनी एक ट्रायबलाची प्रपोजल आशिल्ली ताका एप्रुवल दिवपाची आशिल्ली ती फाटली पास जाल्ली आसा. तोच विशय आशिल्लो. तांचो डिमांड कितलो आशिल्लो लँडाचो? ताचो डिमांड तितकोच आशिल्लो. मिनिमम लँड इज रिक्वायर्ड इज फॉर दॅम इज 10 लाख आनी ताज्या उपरांत परत आनी तांकां लागली जाल्यार आनी तेंच्यांनी म्हटलां की आमकां एक आनी एडिशनल लागली जाल्यार 2 लाख दिवची. बट 10 लाख इज सफिशियंट फॉर दॅम. दामणे डॅम जो आसा पळय हाजेर आमच्या WRD तांकां सीन तांकां ऑलरेडी लेटर बरयलां. द रेफरन्स ऑफ त्या लेटराची कॉपी घेवन जे अशें रिपोर्ट वी हॅव नॉट प्रॅक्टिकली सीन देर आमचो इंजिनियरी थंय वचूंक पावूना. वॉट एवर द रिपोर्ट्स आयला ताच्या उपरांत तेणी कन्सर्न इंजिनियरांक तेंच्याय लेटर बरयला ताजो रिपोर्ट सुद्दां आमकां धाडचो. त्या लेटराच्या आधाराचेर हांवेनूय लेटर जें आसा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांक बरयलां की तांचें इन्स्पेक्शन करचें आनी ताजो रिपोर्ट जो आहा कितें ती प्रिकॉशन्स घेवपाची ती घेवची. ते स्वता म्हाजेय लेटर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी हांकां गेल्लें आसा.